कोविड लॉकडाऊना वेळार घेतिल्ल्या सुमार 400 मेट्रिक टन तूर दाळींतली 242 टन तूर दाळ वापरी नासतना सिव्हिल सप्लायच्या गुदावांनी भड्डली आनी कुसली. घाळपणाक जबाबदार कोण ते थारावपाक सरकारान फायल चवकशे खातीर विजिलन्साक धाडल्या. सो दाळीचो इशू आहा 241 टन समथींग पिड्ड्यार जाली. कित्या खातीर परचेज केल्ले आनी कितें इशू जालो हितून, कित्याक ती डिस्ट्रिब्यूट जाली? See, I can only say that there are some lapses which have been found out. We have recommended that an inquiry through the vigilance department be done to fix some responsibility. सर जाळे पिड्ड्यार झाला 1 टन माहिती खातीर परत सांगता हांवें तेजेर इन्क्वायरी करपाक लायल्या. ओके, आणि इन्क्वायरी करून हे आतां इन्क्वायरी करून जो कोणी ते म्हणजे रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही रे, ताका पनिशूय केलो वयतलो. सर आणि काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकारान हो इशू वाऱ्यार घालो. पूण हेका जबाबदार कोण? जेन्ना तुमचे कडेन दाळ आसा ती दाळ लोकां पर्यंत पावली ना कित्याक? हो मोठो प्रश्न चिन्ह जावन आसा. ही दाळ तुमी पिड्ड्यार केली ती कोणाच्या पोटाक लावची आसल्यार. सो आमी निशेध करता आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की हेची खोलायेन चवकशी करची. दाळ केन्ना आयली आनी ती पिड्ड्यार जायसर गुदावांनी कशी उरली ती पळयात. म्हणजे हांकां फेर प्रायस शॉपाक दिवपाक आनी कंटेनमेंट झोन आशिल्ले कोविडाचे, तेजे खातीर गोवा गव्हर्मेंटान 400 मेट्रीक टन तूर दाळ हाडलेली. 158 मेट्रीक टन आमी तूर दाळ फेर प्रायस शॉप आनी कंटेनमेंटान झोनान दिली. उरलेली तूर दाळ आमी फेर प्रायस शॉपाक दिताले, पूण ते फेर प्रायस शॉप रिफ्यूज केली तेंच्यांनी की बाबा थंय लोक आमची तूर दाळ घेयना म्हणून. आनी ती एक आतां 2 वर्सां जाली उरले कारणान ती आतां नॉन कन्झ्युमेबल अशी जाल्ली आसा. 1.5 CR टू 1.7.5 CR पर्यंत जाता असो एस्टिमेट. एकदां आमी आपलें हें केलें टेंडर तेन्ना कोण लोक येवनाशिल्ले, म्हणून आमी दुसरे फावटी केला. कोविड काळात सरकारान 400 मेट्रिक टन दाळ घेतिल्ली, 242 मेट्रिक टन गुदावांनी भड्डली. गोंयांत तूर दाळीचो तितलो वापर जायना म्हूण तिका मागणी नाशिल्ली. वेगवेगळ्या स्किमी सकयल ही दाळ लोकां मेरेन पावप शक्य आशिल्लें. बायलां भुरग्यां कल्याण खात्यांतल्यान भुरग्यांक दितात थंय दिवंक जाताली. ओपन मार्केटांत कमी दरान विकून लुकसाण भरून काडूं येतालें. खात्याच्या बेपरवा कारबाराक तूर दाळ भड्डली आनी कुसून पिटो जालो. मंत्री, संचालक वा सकयल्या स्टाफान ह्या दाळीचेर नजर सुद्दां घालिना. इतल्यार ना, तूर दाळीक भरड पडलो तेन्ना ती गोरवाचे खावडीक वापरचे परस सरकारान चवकशी सुरू करून घाळपणाची जबाबदारी थारोवपाचेर लक्ष घालें. ते कशें ते पळयात. 8 म्हयन्या फाटीं दाळीक भरड पडला म्हूण कळ्ळें तेन्ना खात्याक जाग आयली. मनशांनी खावपाची ना, मात गोरवाचे खावडीक तरी घालपाची परिस्थिती आशिल्ली. मात गोरवांक घालपाक दिवचे सोडून मंत्री अधिकारी कांडांची जबाबदारी थारावंक पेटले. नागरी पुरवण मंत्री, अधिकारी आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण फायलीर रिमार्क मारले. आयएस अधिकारी राजा शेखराक चवकशी करून जबाबदारी थारोवपाचें काम दिलें. राजा शेखरान टंगळ मंगळ चवकशी केली, धड कोणाकूच दोशी निश्चित केलो ना. इतले मजगतीं भड्डेल्ले दाळीचो पिटो जालो, गोरवांकूय घालपाची उरली ना. ह्या भड्डेल्ल्या दाळीक लागून गुदावांतले बरोबरचे कड्डण पिड्ड्यार जावपाची परिस्थिती. आयएस सचिव संजीत रॉड्रिक्सान ताबो घेतकीच पयलीं दाळीचो विलो लावंक टेंडर काडलें. दुसरे वटेन चवकशेची फायल जबाबदारी थारावंक विजिलन्साक धाडल्या. दाळ घेतना गरज कितली आसा तें पळयलें ना. हाडली ती दाळ कशी वाटप ताचेरूय तकली वापरली ना. दाळ पिड्ड्यार जाता तें कळ्ळें तरी मंत्री, अधिकारी कांडांची जबाबदारी थारावपाच्या फायलींनी घुसपले आनी ह्याच बोळांत सुमार 2.5 कोटींचे तूर दाळीचो भड्डो पिटो जालो. मनशाक ना ती ना, गोरवांच्याय तोंडाक पडपाची उरली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.